हांव आशिल्लो इन पोजिशन ऑफ पावर थोडे लोक भितर पडपाचे कॅन्डिडेट आसा ताका तुमी प्रश्न विचारपाक लागचो पडटलो की म्हजो रोल तातूंत ताका कितें जाय आसूं ताका एक आसा गूड गव्हर्नन्साची प्रॉमीस आनी तातूंत बाबुशा सारके मनीस खंयच बसना तो व्हडले म्हाका तरी दिसता गव्हर्नमेंट शूड टेक द रिस्क आनी अशें हांकां आतां ब्रेक काडूंक उडोवंक जाय मागीर इंजीन बरें फास्ट धांवतलें ते कडल्यान डेफिनेटली पणजेचे जे हालत जाल्या ती सुदारपाक कितें तरी स्टेप घेवचे हाचेर डेफिनेट गॅरंटीज मागतलो. नमस्कार. सध्या गोंयान इलेक्शनाचो मोड जो आसा म्हणजे लोकसभा जी आसा ती तेंकले आनी त्या संबंधी वेगवेगळे विशय चर्चेक येतात. उमेदवारी कोण कोण आपली तयारी दाखयता, मागीर वेगळ्या बाकीच्या पक्षांनी तयारी चलयल्या, भाजप जावं काँग्रेस विरोधी पक्ष, आरजी सारको प्रादेशीक पक्ष हे ह्या निवडणुकीच्या मैदानान आसतले. सो ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी जर पळयत जाल्यार असे कांय घटक आसात जे ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीन म्हत्वाचे ठरतले, पूण ते खंयच्या पक्षा कडेन तशे संबंदीत थेट नात. पूण अशेय कांय लोक आसात जांचो पयलीं तांच्या मूळ पक्षां कडेन बऱ्यापैकी संबंद आशिल्लो, पूण कांय कारणांक लागून ते पयस गेले आनी आतां तेंची भुमिका कितें आसतली हेजेर उलोवपा खातीर भासाभास करपा खातीर आमच्या बरोबर आसात उत्पल मनोहर पर्रीकर. आमी तांच्या वांगडा ह्या विशयाचेर उलोवपाचो प्रयत्न करुया. सगळ्यान पयलीं कशी जाली दिवाळी? तुमकां दिवाळीचे परबी? ना, दिवाळी बरी गेली. सगळ्या गोंयकारांची हांव आशा करता दिवाळी बरी गेल्या. फक्त पणजेन अशे काही अनेक स्पेशली धाकटे दुकानदार आसा तांणी म्हाकाय फोन केलो ही सलग मे बी तिसरी दिवाळी आमी म्हणपाक येता. स्मार्ट सिटी खातीर तांकां दिवाळीचो सिजन असो सेलेब्रेट करपाक मेळना. जे कितें पिशेपणां चल्ल्या, जे एडमिनिस्ट्रेशनांतले ऑफिसर्स कांय तांकां पडिल्ले ना. हांव पयरूच रायबंदरा वचून पळोवन आयलो. थंय तो ग्रूप जाणी आवाज हे केल्लो ते म्हज्या टचानूय आशिल्ले. पळयल्यार खणला सगळी कडेन 10 दीस कांयच फुडें काम ना. म्हणजे इतले मिसमॅनेजमेंट हांवें पळोवंक ना. आनी अशामुळे अनेक अशे धाकटे धाकटे बिझनेस, स्मॉल बिझनेसीस आसा किंवा थंयचे लोकल रेजिडंट्स आसा. आतां परत पणजेन खणप चालू जाला. ते खणले वता, मातयेचे ढिगारे दवरले वता फुडें दुकानां फुडें आनी मागीर ताचो म्हयन्याचे म्हयनो काय पत्तो नासता. तांची दिवाळी कशी गेली ती ताचेर चड विचार करपाचो सरकाराक आवश्यकता आसा. आनी हे एकदाचे हांव उलोवपाक सोदना हो शब्द मिलिट्रीन बी हो एक शब्द वापरतात आनी आमी कंप्युटर इंजिनियर हांव आसल्या खातीर आमी प्रोग्रामिंगानूय खबर आसतलें थोड्यांक. ताका फुबार म्हणटा. म्हाका एक्सप्लेनेशन दिवपाक सांगनाका. तो कोणें गुगल करून पळोवपाचो, धाकट्या भुरग्यांनी करचें न्हय. पण अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा की एकदाचें ते मेकळें जावन आतां पणजी तातूंतल्यान भायर येवची ताचो कितलो फायदो जातलो म्हाका कांय गॅरंटी ना. वयल्यान तरी सुळसुळीत जावची इतलें हांव अपेक्षा करता. फुडली दिवाळी तरी बरी वचची. फुडली दिवाळी न्हय, आतां क्रिसमस येतलो तोच दुकानदारांचो बी बिझनेसांचो एक फेस्टीव सिजन आसता तेन्ना तांचें चड हें जाता गिरायक तें सारकें जावचें. आनी हाचेर सरकारांतले जे कलेक्टर बी बसल्या हांणी ताचेर विचार करून डेडलायन दिवच्यो. नाजाल्यार हांव आशिल्लो इन पोजिशन ऑफ पावर थोडे लोक भितर पडपाचे फॉर डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटी आनी जाचें उलोवपाक ना कितलें हांव तेंच उलयतलो. तुमी दिवाळे बद्दल आनी स्मार्ट सिटी म्हणजे जे तुमी उलयत आसताचे सगळे मॅस जाला तेजेरूय तुमी विस्तृतपणान थोड्यो गजाली सांगल्यो. बट आतां जो एक हॉट टॉपीक आसा गोंयान तो म्हणजे लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शनाच्या निमतान वेगवेगळ्यो राजकीय चर्चा सुरू जाल्या. उमेदवारी खातीर कोण कोण दावेदारी करता, कोण म्हणटा अकार्यक्षम कोण कोण आसात अशेंय उलोवप जालां. नेमके उत्पल पर्रीकर हांची लोकसभे खातीर भुमिका कितें आसतली? ना, म्हजें सिंपल आसा. हांवें म्हजे विचारांचे भुमिका एक्सप्रेस केल्ली आनी हांवें गोंयान बेसिकली पॉलिटिशियन चड जाले, लिडर कोण ना. प्रत्येक जाण पॉलिटिशियन आनी म्हणून ते आज थंय आज हांगा खंय खंय वचत आसता, येत आसता. तातूंत कांय अर्थ उरिल्लो ना. मागीर ते देवाकूय फटयतात. हांव तेन्ना सुद्दां क्लियर आशिल्लो की हांव हे फायट करता पणजेन, हे म्हज्या विचारां खातीर फायट करता आनी फुडें सुद्दां ते तितले करून सुद्दां इररिस्पेक्टीव ऑफ माय पॉलिटिकल कॅरियर म्हजे विचार खंय बसता हे पयलींच्यान थंयच बसत आसा. आनी 2014तल्यान ते थंय आसा.
खूब जाण म्हणू शकता यू कॅन नेगोशिएट बी म्हणून. म्हाका तें करपाचें ना, कित्याक हांव विचारान सरळ उलयता. काही गजाली आसा लायक पळयल्यार रस्ते गोंयचे तातूंत म्हणजे बाबा हे आसतनाच ते जाल्ले, ते काँग्रेस काळान जावपाचें शक्य आसा? ते शक्य ना. अनेक अशे हे आसा, UPA येता, काँग्रेसीचो फायनान्स मिनिस्टर म्हणटालो कितें हांगा पकोडा बी विकपी UPIचे मोबायल घेवन बसतले. आज सगळ्या धाकट्यांतल्या धाकट्या दुकानाचेर आनी एका गाड्याचेर सुद्दां UPI आनी हें मेळटा. सो खंय तरी प्रोग्रेस जाला, खंय तरी हें जाला. म्हजे त्या विचारा प्रमाणे हांव हें करता. फक्त पॉलिटिशियन म्हणून म्हाका कितें फायदो जातलो भितर हाचेर हांव हें करना. आतां हो म्हजो विचार आसा, पण जो कॅन्डिडेट आसतलो की हांव भाजपा बरोबर संबंद आशिल्लो, म्हणजे तुमी त्या हातून म्हाका विचारता की BJP बरोबर कितें आसा. तो कॅन्डिडेट आसा ताका तुमी प्रश्न विचारपाक लागचो पडटलो की म्हजो रोल तातूंत ताका कितें जाय आसूंक जाय. ताका म्हजो रोल चड आवश्यक दिसता का बाबुशा सारके हांकां जे पयशे हातून मतां घेतात ते इलेक्शनानूय दिसून येयले की 1-2 हजार बी पयशांनी पडटा. बाकीचे ताका कमळ आशिल्लें म्हणून ताका मेळ्ळी. सो ताची ती 2 हजारा खातीर बाबुशाक घेवन भोंवतले का लोक अशे विचार करून म्हजो रोल ताणें ते कॅन्डिडेटाक विचारचें पडटलें. हांवें म्हजे विचार क्लियर दवरल्या की हांव 2014 खंय आशिल्लो थंयच आसतलो, पण ते एक्चुअल प्रॅक्टिकल हाचेर कसो रोल आसतलो तो म्हाका सद्या खबर ना. ते कॅन्डिडेटाचोय तातूंत हात आसतलो, ताका विचार करचो पडटलो की हांवें कितें रोल केल्लो. सो तुम्ही आत्ता जशें सांगलें की तुम्ही क्लियर केला 2014 आणि आता, म्हणजे तुम्ही भाजपाच्या विचारा प्रती किंवा भाजपाच्या विचार एक्सप्रेस केला. जमनीचेर कशें जातलें तें म्हाका अजून खबर ना. तातूंत बाकीचे सगळ्यांचो रोल आसतलो की ताणें कितें करतलें. बाबूश कोणा खातीर जो जशे पयशे म्हणून पणजेन मतां घेता थोडी ती लोकसभेच्या कॅन्डिडेटा खातीर घेतलो, अशे अनेक प्रश्न आसा. सो कॅन्डिडेट तरी ठरून न्ही, आनी कॅन्डिडेट सेम आसलो तरी सुद्दां म्हाका कॅन्डिडेटा कडल्यान अजून खबर ना कितें म्हजो रोल अपेक्षीत आसूंक जाय, तें अजून खबर ना. न्ही. बट तुमच्या कडेन आतां चर्चेक टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ माय आयडियाज. कित्याक जो दुसऱ्या एलायन्स आसा, जे डॉट घालून एलायन्स केल्या पळय, ताचो जो सो कॉल्ड प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आसा तो डोकलाम जाल्ले तेन्ना चायनीज एम्बेसिडराक मेळटालो सिक्रेटली. आतां सुद्दां पयर तो उझबेकिस्तानाक गेला. अशेंच एक काही हे आसा जे रेजीम चेंज करपाक पळयता थ्रू अदर मिन्स. तातूंत खंय तरी तो कोल्यूड करत आसा. सो तो त्या पोजिशनार प्रायम मिनिस्टराच्या पावप हे म्हाका तरी देशा खातीर बरें नासतलें. जी लास्ट 2014तल्यान डेवलपमेंट जाल्या ती कंटिन्यू जावंक जाय. भारत देश सामको आनी फुडें पावपाक. इकॉनॉमिकली जगान सगळी कडेन अनेक देशांनी एस्पेशली सावथ एशिया आमच्या नेबरहूडान श्रीलंकेचे इकॉनॉमीक क्रायसीस, बांगलादेशान आतां सद्या रायट्स चालू आसा, ते कोणें केल्या ते तातूंतय एक व्हडली हे आसा चालू आसा. पाकिस्तानाची हालत कितें जाल्या, हातूंत एक देश, व्हडलो देश जो अजून फुडें बऱ्या ग्रोथान फुडें वता तो भारत देश आसा, आनी ते कंटिन्यू जावचे. आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर ते 2014तल्यान जे सरकार आयला ते फुडें येवचें. हे म्हजे वैयक्तीक विचार आसा, जे म्हजे विचारा खातीर हांव असो उलयतां. नॉट लुकींग एट द पॉलिटिकल सिच्युएशन, म्हाका कितें बेनिफीट जातलो, ते तसले विचार तुमी गोंयच्या पॉलिटिशियनाक तुमी विचारूं शकता, जे आज हांगा आसा ते फाल्यां थंय आसा तांकां. हे म्हजे विचार तेन्नाय क्लियर आशिल्ले, आतांय क्लियर आसा. सो तुम्ही एक गजाल स्पश्ट केली की तुम्ही ह्या राजकारणाचो म्हणजे लोकसभे इलेक्शनाचो फायदो तुमचे खंयच्यो गजाली नेगोशिएट करपा खातीर करचे ना, आनी तुमकां ती गरजूय ना. ना, तशें करून म्हाका करपाची आवश्यकता दिसता. म्हणजे हांवें 6,000 लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो पणजेन, मोर दॅन 6,000. मागीर ते लोक विचार करून मत करतले. तांणी तेन्ना म्हाका सपोर्ट करपाक विचार करून केल्लो. खंय तरी पणजेन डिग्रेडेशन जालां, जें हांव इलेक्शना पयलीं उलयतालो, तें सगळ्यांक दिसता. पणजेचें राजकारण आज इतलें घाण जाल्लें आसा, आनी जे करंट बसल्या तांकां टोटल कंट्रोल. कोण कावन्सिलर काय उलयना. कावन्सिलर आनी आमदार आमकां फक्त बॅनरांचेर दिसता ड्युरींग चवथ आनी दिवाळी. सो ते खंय तरी करपाक पणजेन एक फूल ओवरऑल करचो पडटलो, इन्क्लुडींग म्युनिसिपालिटी लेवलच्यान. जाल्यारूच कितें अपेक्षा आसा की कितें सुदार जावं शकता. पण ते 6,000 लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो, हे असो वोट आसा ते विचार करून वोट करतले.
सो ते जो कॅन्डिडेट आसतलो तांचे कडल्यान सपोर्ट कसो मेळचो, एक ताका एक आसा गूड गव्हर्नन्साची प्रॉमीस. आनी तातूंत बाबुशा सारके मनीस खंयच बसना. आमी जर हे डबल इंजीन सरकार चिंतलें जाल्यार आमकां जाणा सेंटराचें इंजीन बरें पावरफूल वता, बरी डेवलपमेंट जाता, सगळें खबर आसा. पण स्टेट इंजीन आसा पळय तातूंत बाबूश सारके लोक हे खंय तरी ब्रेक मारत आसता त्या इंजिनाक. तो ब्रेक लागून उरला. सो हो अशा लोकांक घेवन वतना एक हांव त्या हातूंत कसो प्रॅक्टिकली फीट जावं शकता. म्हाका म्हजी क्रेडिबिलिटी वगडावपाची ना. एट द सेम टायम म्हाका खबर आसा की एज अ विचारांनी पळयल्यार म्हाका नॅशनल हातून जे दुसरे ते डॉट एलायन्स आसा पळय, आय डॉट कितें केल्या ती, तातूंत खंयचो डॉट भायर केन्ना पडटा सांगपाक येना. त्या एलायन्साचो प्रायम मिनिस्टर कसोच जावपाक जायना हातूंत हांव विचार आसा. आतां हांव तें म्हज्या खातीर नेगोशिएट करूं, म्हजो सपोर्ट हांव करचो ना. हांवें म्हजे विचार लोकां फुडें दवरल्या आनी जाणी म्हाका सपोर्ट केल्या ते सुद्दां एक अत्यंत विचार करून वोट करतले अशें म्हाका दिसता. सो जो कॅन्डिडेट आसतलो ताणें तांचो सपोर्ट जाणी म्हाका सपोर्ट केल्लो तो कसो मेळटलो. एक आसा गूड गव्हर्नन्स, ताच्या खातीर बाबूश सारके जे लोक आसा सरकारान तांचो कितें रोल आसतलो, एक अत्यंत म्हत्वाचो भाग प्ले करतलो. भारतीय जनता पार्टीचो सुद्दां जो कोर वोटर आसा तो अशें हांकां घेवन कितलो खूश आसतलो म्हाका ते कॅन्डिडेटान ठरोवचें पडटलें. पण हांवें ओवरऑल देशान कितें जावंक जाय हाचेर हांव स्पश्ट आसा. म्हाका कितें तेन्ना सुद्दां अनेक पॉलिटिकल पार्टींनी व्हडल्या नॅशनल हातून लोकांनी अनावन्स केल्लें म्हाका टिकेट दितले, हे दितले. म्हाका म्हज्या पार्टीन सुद्दां 2, 3 आनी 4 टिकेटी दिवपाक केले वेगळे कडेन. हांव एकटोच आसतलो हांगा. कितलेशेच जाण पॉलिटिशियन एक टिकेट मेळ्ळ्यार रोखडेंच धांवून घेवपाक वेळ करचे ना. हांवें अशें ना, म्हाका नाका. हांवें विचार करून हांव झगडटा पणजे खातीर आनी हांवें ते सगळे बाकीचे ऑफर्स रिजेक्ट करून, तुमी सुद्दां फाटीं पेपरान हाडिल्ले म्हाका खंयच्या तरी एक हातून बोल्डार घातला म्हणून, ते तेन्ना घातिल्लो. हांवें ड्युरींग इलेक्शन एज अ प्रोप्रायटी आय रिजायन फ्रॉम इट. सो हांवें रिजायन करून म्हाका एक्नॉलेजमेंटूय आयल्या रिजिग्नेशनाची. सो ते पोस्ट न घेता आय हॅव फॉट फॉर द माय थॉट्स आनी फुडें करून सुद्दां हांवें लोकां फुडें दवरल्या. पणजेचो जो म्हज्या बरोबर राविल्लो जो वोटर आसा तो विचार करून वोट करतलो. सो तुम्ही 2 गजालींचो उल्लेख केलो. एक म्हणजे भाजपाचो विचार, मूळ विचार, आणि दुसरी तुम्ही गजाल म्हटली की बाबुशा सारके लोक ह्या स्टेट इंजीन जे आहा ताका खंय तरी ब्रेक लायतात. म्हजो हें आसा, तुमचें स्वताचें मत. म्हजें ओपिनियन आनी म्हाका दिसता लोकां कडेन उलोवन की अशे लोक खंय तरी, ऑल्दो सगळे ओवरऑल सेंटराचे इंजीन ओडटा नेटान, अशे लोक व्यक्ती आर एक्चुली ब्रेक्स. कळ्ळें न्ही. आनी हे खंय तरी आमचो मूळ जो वोटर आसा पळय तांचे नेगेटिविटी तांच्या मनान येवन बिकॉज ऑफ सच कॅरेक्टर्स येता आनी तो ब्रेक सुटूंक जाय अशें म्हजे विचार आसा. बट पणजेन तर सगळीं दोनी इंजिनां तेच्याच हातीन आहा. आमदारूय तो, चेडूय तेजो हो आसा, महापौर आसा. ना तो ताणें घातला न्हय, तो सुद्दां आमच्या इथोसान बसना न्हय. आनी तातूंत तितलें आसतना सुद्दां कमळा खातीरूच निवडून आयलो. स्वताच्या हाचेर येवंक ना. ते सिंबल नाशिल्ले जाल्यार सगळ्यांक दिसता ही वॉज नॉट, ही मायट हॅव वॉन मार्जिनली बट विनेबिलिटी वॉज वीथ मी. इफ द सिंबल वीज वीथ मी हें हांवें दाखोवन दिलें. सो ताका व्हडलें म्हाका तरी दिसता गव्हर्मेंट शूड टेक द रिस्क आनी अशें हांकां आतां ब्रेक काडून उडोवंक जाय. मागीर इंजीन बरें फास्ट धांवतलें लोकसभेक सुद्दां अशें म्हाका दिसता. सो तो जी रिशफल बीन चर्चा जाल्या तेतून हांकां काडपाचें म्हजे विचार तुमचे आनी तेन्नाय सांगिल्लें हांवें काडून उडोवंक जाय म्हणून. असले निश्क्रीय सोडूच पण वीथ ऑल द बॅगेज हाडटा हाका आमी पार्टी येदी व्हडली केल्ली. सो तें काडून उडोवंक वायट दिसता खंय तरी. वायट दिसना. शेवटी लोक निर्णय करता न्हय. आय एम नॉट द पीपल आर द कस्टोडियन ऑफ वॉट हॅपन्स इन द डेमोक्रेसी. सो उत्पल बाबा अशे कितले जाणांक काडटले? सगळे हाडले, भायलेच हाडल्या. बाबुशाचो तुम्ही उल्लेख केलो. हो ब्रेक लागला अशें म्हाका पर्सनल ओपिनियन आसा. ब्रेक काडल्यार इंजीन फास्ट धांवतलें. सो अशे खूब ब्रेक आहा ते काडचे पडटले. एक पयलो काडा न्हय नेटान लागिल्लो. बाकीच्यांक सिग्नल वयतले. वचपाचें आसा ते वचुनी. लोकांचो सपोर्ट नेटान येवंक जाय. तो येवपाक म्हाका दिसता एक खंय तरी नो नॉनसेन्स गूड गव्हर्नन्स
जशें सेंटराचें इंजीन धांवता अशें फील लोकांक आयली जाल्यार एक बरो बूस्ट मेळटलो. दीस इज माय ओपिनियन. शेवटी हांव काय पार्टेन सद्या ना आनी हांव एडमिनिस्ट्रेट खंयच्याच पोजिशनार ना. सो जे आसा तांणी विचार करचो. हो म्हजो एक ओपिनियन हांवें दवरला लोकां फुडें, पार्टे फुडें. सो तुमचें ओपिनियन पळय जाल्यार तुमी एक क्लियर इमेज, क्लियर लिडरशीप घेवन फुडें वचपा जाय अशें तुमचें मत आसा. हय, म्हाका तशें दिसता. हांव त्या दिसाय दिसतालें आनी हांव म्हणटालो हांगच्यान तुमकां कितें सर्वे बी केला पळय हें सगळें चुकीचें आसा. पणजेन सुद्दां तशें ना 5 सिटां येतली बी म्हणून जशें पोर्ट्रे केल्लें. एंड आफ्टर इलेक्शन इट वॉज क्लियर की खंय तरी तांचें चुकिल्लें आनी खंय तरी बाबुशा शिवाय खंय तरी गाडी गजलतली अशी जी इमेज बाबुशानूच करून घेतिल्ली ती कशी केल्ली, तातूंत कोण तातूंत कोल्यूड लोकांनी केल्ले लिडरांनी तें म्हाका आतां उलोवपाची गरज ना. पण आवश्यकता नाशिल्ली न्ही बाबुशाची. दॅट आय शोड. हांव टोटल पयलीं इनिशियली कन्फ्यूज वेदर आय शूड फायट अगेन्स्ट माय पार्टी. पण अशें हांकां दाखोवपाक शेवटी कोणें तरी एक स्टेप घेवचो पडटा, तो हांवें घेतलो. बट तुमकां पयस दवरपाक खंय म्हणजे अशें राजकीय चर्चा जाता की उलोवप जाता विश्लेशकां कडल्यान, तुमकां मनोहर पर्रीकाराच्या चेड्याक परत कित्याक आमी पणजे हाडचो अशें भितर पार्टी भितरूच एक गट सक्रीय आसलो जो आजून म्हाका दिसता सक्रीय आसा. ना, हांव ताचेर विचार करना. शेवटी लोक हे आसा आनी हांवें तेन्ना फायट करून बरें दाखयलें आनी म्हाका अजून दिसता की पणजेन एक ओवरऑल जावपाची गरज आसा. इवन पार्टी खातीर सुद्दां जें सद्या चल्लां पणजे पार्टीचें सिच्युएशन, म्हणजे काय ताका मिटिंग्स जायना, काय जायना अशें आयकपाक येता. आनी ओवरऑल पणजेची जी कंडिशन जायत चल्ल्या हें खंय तरी चेंज जावंक जाय अशें म्हाका अजून दिसता. आतां तें कशें फुडें वचून करपाचें हो एक प्रॅक्टिकली मागीर त्या टायमार निर्णय घेवचो पडटलो. तुम्ही म्हणटा की तुम्ही तुमचो विचार उलोवन दाखयला. तुम्ही साहजिकच म्हणजे तितून काय उलोवपाची गरजूच ना. तुम्ही भाजपा तुमचें मत आनी तुमच्या फॅमिलीचें तरी बीजेपीकूच आसतलो. तो लिडर कोणूय आसूं, उमेदवारी कोणाकूय मेळूं. ना, हांवें क्लियर केला. इट्स नॉट जस्ट भाजपा. इट इज बिकॉज ऑफ द थिंग्स हांवें मेन्शन. बरोबर. डेव्हलपमेंट दिसल्या, खूब अनेक दिसल्या. आनी जे ओपोजंट आसा पळय तांच्या हातून देश गेल्यार म्हाका क्लियर दिसला ते खंय तरी भायल्या हातून जे इन्फ्लुयन्स करपाक सोदता इंडियेन हातून द लिडर इज इनवॉल्ड. आतां उझबेकिस्तानाक कोणाक मेळून गेला, ज्या व्यक्तीक मेळून आयला अशें आयकपाक येता. खरें काय म्हजे कडेन हें ना, पण जे आयकपाक येता इज अ डेंजरस थिंग्स फॉर द कंट्री. बरें, तुम्ही आता आमी अशें म्हणपाक शकता की उत्पल पर्रीकर म्हटल्या उपरांत 6,500 मतांचे पणजे धनी आहा. तुम्ही अजून काय भायर हातपाय? सॉरी, हांव हे वोट बँक बी बिलीव करना. तांणी म्हजे विचार आयकून तांणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आनी जे वोटर्स आसा ते स्वतंत्र आसा. हांवें फक्त म्हजें हें ओपिनियन दिलां की तांचो विचार कसो आसो, तांकां एक गूड गव्हर्नन्स आनी हें जे तांकां म्हज्या हातून दिसलें म्हणून म्हाका सपोर्ट केलो. आय एम नॉट धनी of their vote. I was able to तुमच्या फाटल्यान लोक आहा get their support आणि विश्वास मेळ्ळो म्हाका तांचो. तो विश्वास कितें हांवें सांगलें म्हणून ह्या कॅन्डिडेटाक वतलो असो ना. ताच्या खातीर कितें तरी कॉन्क्रीट स्टेप्स घेवचे पडटले. हांव हें कित्याक विचारता, 6,500 धरा एक 60 जाण तरी तुमकां विचारले, 60 मायजूच आसतले की आमी आतां ह्या लोकसभेक कितें करया. सो तुमी तांकां सांगपाक म्हजो विचार म्हजे दवरल्या. पण पणजेंतले लोक जांणी म्हाका सपोर्ट केला आर व्हेरी स्वतंत्र विचाराचे लोक आसात आनी ते देशा खातीर काय बरोबर दिसता अशें करतले अशें म्हाका विश्वास आसा. पण हांव बाकीच्या पॉलिटिशन्सा भशेन अशें म्हणचो ना की ते वोट कितें हांवें ग्रांटेड घेवंक जाय. ज्या दीस ग्रांटेड घेता पळय तेन्ना अशें पणजेचो सद्याचो जे सगळे इलेक्टेड हे आसा लोक कावन्सिलर म्हण ते ग्रांटेड घेतात म्हणून पणजेची परिस्थिती अशी जाल्या. आय डोंट टेक दॅट. द पीपल आर व्हेरी इंडिपेंडंट आनी जांणी एस्पेशली म्हाका सपोर्ट केला तांणी इंडिपेंडंट मनशाक सपोर्ट केलो बेस्ड ऑन माय आयडियाज. सो तेय आतां फुडें सुद्दां हांवें म्हजे विचार दवरले देशा खातीर तशें तेय विचार करतले आनी ते कॅन्डिडेटाक पार्टीच्या इफ BJP धरली जाल्यार विचार करचो पडटलो की ते 6,000 वोट्स ताका कशे मेळटले. ते कितें हांवें सांगलें म्हणून मेळटले अशें ना. तातूंत एक इन्फ्लुयन्स हांव करूं शकता पण तरी सुद्दां म्हाका कित्याक दिसता तशें तांकांय दिसचें पडटलें आनी अशें कितें ते चुकीच्यो गजाली जाता त्यो खंय तरी काडूंक जाय. जे ब्रेक लागल्या म्हणटा हांव ते खंयच्यान तरी गेले जाल्यार लोकांक एक म्हाका तरी दिसता एक बरो हे मेळटलो. जे कोर वोटर्स आसा तांकां एक बरो मॅसेज मेळटलो की आमी वी आर सिरियस अबावट गूड गव्हर्नन्स. तुम्ही स्वताचें विश्लेशण बी केलां की नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा BJPचें कितें आसपाक शकता? करपाची आवश्यकता ना.
आनी हांवें करूंकय ना, ते पार्टेंतले लोक करता आसतले. हांवें तसो विचार करूंक ना. तुमकां कोण अप्रोच बीन जाला BJP मध्ये की बाबा कितें चर्चा करुया, उलोवया अशें लोकसभे खातीर? ना लोकसभे खातीर ना. कांयच ना. ना काय स्टेट लेवल म्हणना हांव, बट हायर अप्स बीन बाकीचे जेन्ना निर्णय घेवंक जाय तेन्ना घेतले वतले. पण हांवें म्हजे विचार आय एम क्लियर एन्ड आय एम नॉट नेगोशिएटींग वीथ एनी वन. लोक म्हाका म्हणटले अरे तुका इतलो सपोर्ट मेळ्ळा, तो सपोर्ट इज नॉट फॉर नेगोशिएशन्स. तो त्या सपोर्टाक विचारांक खातीर. त्या सपोर्टाक आय विल बी गिवींग इट म्हणजे तांचो एक गैरफायदो घेतल्या भशेन जातलो की आय यूज दॅट एज अ नेगोशिएटींग मिन्स फॉर माय सेल्फ. कळ्ळें न्ही. पण ते एक कॉमन विचाराचो एक म्हणपाक येता की म्हज्या भशेन विचार करपी लोक पणजेन इतले डेफिनेट आसा आनी बाकीचे सुद्दां आसा जांणी कमळ म्हणून ते खंय तरी तांकां थंय मारचे पडले. सो ते विचारांचे तर ते कॅन्डिडेटाक ठरोवचें पडटलें ते कशें फुडें व्हरपाचें. आनी म्हणून प्रश्न विचारता, फाल्यां BJPचो कॅन्डिडेट, पार्टी म्हणना कॅन्डिडेट, जसो तुमी उल्लेख बदल केलो, तो जर तुमचे कडेन येयलो की उत्पल पणजे आमी वावरुया, काम करुया, म्हाज्या वांगडा प्रचाराक यो, हांव ताजे कडल्यान डेफिनेटली पणजेचे जे हालत जाल्या ती सुदारपाक कितें तरी स्टेप घेवचे हाचेर डेफिनेट गॅरंटीज मागतलो. गॅरंटीज मागतले? ऑफकोर्स. आतां ऑफकोर्स आय एम नॉट नेगोशिएटींग द सपोर्ट, पण ताणें लोकांचो जर सपोर्ट जाय जाल्यार पणजे खातीर कितें जातलें, पणजेच्या लोकां खातीर हें सांगचें पडटलें. आय एम व्हेरी क्लियर. म्हणजे आय एम नॉट लायक अगेन पणजेचे जांणी म्हाका सपोर्ट केल्या आर व्हेरी स्वतंत्र विचारांचे लोक आसा आनी ते देशाच्या भवितव्य आनी ताच्या देशा खातीर कितें करूंक जाय हे स्वतंत्र विचार करतले. पण आनी ते हांव अशें सांगतना तांचो विचार म्हज्या भशेन आसतलो ही म्हाका गॅरंटी आसा. कळ्ळें. पण तांचो सपोर्ट कसो घेतलो कॅन्डिडेटाक विचार करचो पडटलो. स्मार्ट सिटी हो प्रायम मिनिस्टराचो एक आवडटो प्रोजेक्ट, एक स्कीम आशिल्ली आनी तातूंत अनेक सिटीन इंडोर म्हण किंवा अनेक अश्यो शहरां आसा तातूंत बऱ्या प्रकारचें काम जालां, बरें काम जालां. तें हांगा कित्याक जावंक ना. सो हांगाच्या खासदारान हे खंय तरी प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसाक किंवा प्रायम मिनिस्टराक खुद्द हाडून दिवचें पडटलें की हांगा खूब चुकीचें जाल्लें आसा. ह्या खासदाराचें खंय तरी अपयश दिसता. हाडून दिवंक जाय. तेणी हाडून दिवपा जाय. ऑफकोर्स. जें जालें ना अशें दिसता तुमकां? ना म्हणजे तें जावंक जाय पणजे खातीर. खंय तरी आय एम व्हेरी डिस्टर्ब बाय द वे स्मार्ट सिटी हॅज बीन हँडल. ते लोकल गव्हर्मेंट आसूं किंवा आनी कोण आसूं. आतां तेजे नो टू वेज अबावट इट. म्हणजे हांव हालीं मदीं उलोवंक ना कित्याक थंय नवो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट बी केल्लो पळोवया म्हणून, पण परत तशेंच जावपाक लागलां. खणचें पडटा म्हणजे अशा पोजिशनार हाडला म्हणून हांवें तो शब्द वापरलो की ते खणचें पडटा, पण ताका टायम लायन्स ना. खणून दोंगर करून दवरतात. हांगा गोविंदा बिल्डिंगेच्या फुडें पळय असो कितलोसोच उंच, आतां तो पयल्या मजल्याक पावतलो काय आतां म्हाका चिंता जाल्या. आनी अशे दोंगर करून लोकांचे शॉप्स आसात थंय, ते म्हाका फोन करतात. सो खंय तरी तुमी वोकल कित्याक जायना? तुमी हे वोकल मे म्हयन्यान हांवें खूब हाचेर उलयलो आनी आतां नवो एडमिनिस्ट्रेशन केला ताणें आतां हें बेगीन करून सोंपोवचें. अशें लोकांची कितें एक अपेक्षा आहा की बाबा उत्पलान आमच्या घराण्या घेवन सरकारा कडेन वयचें, आमकां घेवन वयचें, सीएमाक मेळचें, ताका दाखोवचें हाडून हे नदरेक कितें तें. तेन्नाय सीएमाचें हें केल्लें इंटरवेन्शन तेन्ना हांवूच पयलीं मागपी, आनी कोणेच मागूंक ना. हांव जवळ जवळ एक इंटरव्यू तूं कोणाक दिल्लो म्हाका याद जायना, मोर दॅन इयर बॅक. बिकॉज दीस इज अ कॅपिटल सिटी, सीएमान इंटरव्यून करून जाग्यार घालचें हांवेंच तेन्ना अरावंड मोर दॅन अ इयर बॅक सांगिल्लें. म्हाका अजून याद आसा. बट जालें कितें रिस्पॉन्स? आतां सीएमान घालून आतां नवो एडमिनिस्ट्रेटर आतां ताणें काम आतां चालू केलां, पावसान करूंक ना. सो आतां जें काम जालां तें तरी बेगीन सोंपचें. ताका मेळटलो आनी सांगतलो की हे विदीन डेडलायन सोंपय. कोण सीएमाक सांगतले? ना सीएमाक सांगतलो. एडमिनिस्ट्रेटर आसा संजीत आसा, ताणें बेगीन सोंपून विदीन डेडलायन खंयच्या पडटा म्हाका कळटा, पण देर शूड बी डेडलायन. आनी प्लॅनिंग वायज कर. प्लॅनिंग वायज आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर्सांक शूड बी हेल्ड अकावंटेबल फॉर द मिसींग द डेडलायन. इतलोच हें आसा. म्हणजे हांव कितें खणू डेवलपमेंट करतले जाल्यार खणचें पडटलें, पण विदीन टायम पिरियड आनी सारकें सिस्टमॅटीक प्लॅन लोकांचो विचार करून जावपाचो, नॉट द कॉन्ट्रॅक्टराचो विचार करून. हे आशिल्ले उत्पल पर्रीकर. तांणी स्पश्टपणे सांगिल्लें की जर आपूण
हांगा आशिल्लो आमदार बिमदार म्हूण पोजिशनार जाल्यार इतल्यान कोण तरी भितर पडपाचें, कित्याक हें जें सगळें स्मार्ट सिटीचें जो मॅस जाला टायम बावंड जावना ताका लागून. दुसरी तांणी सांगली गजाल ती म्हणजे लोकसभा इलेक्शना बाबत पयलीं तांणी क्लियर केल्लें, आतांय तांणी कांय गजाली सांगल्यो. आनी डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना सेंटराचें सरकार जें नेटान धांवता तें गोंयांत तशें धांवना, कारण ताका कांय ब्रेक्स आसात ते काडपा जाय अशें सांगता तांणी बाबुशाचेरूय प्रखर टिका केल्या आनी कांय सल्लेय दिल्यात. तर लोकसभे खातीर जर भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार आपल्या कडेन येयलो आनी प्रचारा खातीर यो म्हणून सांगलें जाल्यार पयलीं आपूण पणजेकारांक कितें जाय किंवा पणजेकारांक फाल्यां कितें दितलो हेचेर पयलीं तेचे कडल्यान श्युअरिटी घेवन मागीरूच हे विशीं आपूण फुडलें पावल घेतलो, ही गजाल सुद्दां उत्पल पर्रीकार हांणी स्पश्ट केल्या. सर, तुमी टायम दिलो आनी आमच्या वांगडा ही भासाभास केली त्या बद्दल गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी तुमचे धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. हांव आशिल्लो इन पोजिशन ऑफ पावर, थोडे लोक भितर पडपाचे. कॅन्डिडेट आसा ताका तुमी प्रश्न विचारपाक लागचो पडटलो की म्हजो रोल तातूंत ताका कितें जाय आसूं. ताका एक आसा गूड गव्हर्नन्साची प्रॉमीस, आनी तातूंत बाबुशा सारके मनीस खंयच बसना. तो व्हडले म्हाका तरी दिसता गव्हर्मेंट शूड टेक द रिस्क आनी अशें हांकां आतां ब्रेक काडूंक उडोवंक जाय, मागीर इंजीन बरें फास्ट धांवतलें. ते कडल्यान डेफिनेटली पणजेचे जे हालत जाल्या ती सुदारपाक कितें तरी स्टेप घेवचे हाचेर डेफिनेट गॅरंटीज मागतलो.